अनकिटी घडसरली ती इरेबायल रेती गायली फाटींग वचून दाक्तरा मेळटना सोमा सो कुडीची जावं मोतीची आत्म्याची भलायकी आमकां रसलो देव ताका संपूर्ण तरान आमकां बरें करूंक जाता. तिची स्थिती भिरांकूळ तिका 4 जाणांनी धरन हात आनी पाय धरन इतली भिरांकूळ जाली तिका मागणें करूंक आनी जायनासलें. देखून आस्पत्रे व्हरता म्हणून अंबाजोड्यार कारार घाल्लें गे. तिणें 4 जाणांनी धरन कारार घालतना फाटल्यान एक खोट मारली. ते 4 जण ताचे बागील सयत उसळ्ळे. तर तितली विशेष सकत तर 4 वर्सां अशें जाल्लें हांव ह्या घरा पावतना म्हज्या मतीन येत पूण तातूंत जशें पापसाहेबान सांगिल्लें बरी डोंट सीक स्पिरिच्युअल आन्सर्स पापसाहेब मात न्ही थोड्या पाद्र्यापांनी सांगिल्लें आसा योगा आमच्या बावडताक सोमा वचना म्हणून. जावं पुरो थोडे फावटी हें पुरो आयकतना ती तांची वैयक्तीक अभिप्राय आमी म्हणूंक पुरो पूण हाचे विशीं पवित्र सभा आमकां शिकयता. डॉक्युमेंट्स आसात मस्त आसात. हांवें आज UCAT हाडला. UCATान नंबर 356 काडल्या रे योगा विशीं तांणी सांगलां. आमी ती टिचर म्हाका शिकयता तिचे पांय सयता पडचे पूण हांवें तिका म्हणलें हांव पांयां पडना हांव तुका नमस्ते हांव तुका मान दिता. ती ओपली तिका हांवें तूं हें नातलें. तर देवान त्या घडये ताची परीक्षा केली. आतां आमी वो बेतकाटी सोडता. तर आमच्या संबंधांत बेतकाटी आसना. सो समवेर हें पुरो आमी सांडून मुखार जियोंक भावार्थान संबंध आसा कर देवाक लागीं सरोंक प्रयत्न केल्यार बरें. समट आनी सावाला मोगाचनो समर्थ आणि सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेजता की स्वागत. आयच्या दिसा आमी एक विंगडस विशयाचेर संवाद चलयता. जायते फावटी आमी योगा विशयांत आयकता आनी ताचें तें आकर्शणी बगिल्लें आसा. थोडे म्हणटात तें कांय ना एक एक्सरसायज म्हणून. मागीर थोडे फावटी थोड्या गुरूंतय लोकांनी आकर्शीत जावचें आसा. ह्या दिसांनी चड ते धाकटे धाकटे व्हिडिओ येतात त्या गुरुजीन सांगलें मस्त बरें आसा तुमी पळया म्हणून. अशें सबार संगती आमच्या भोंवतणी घडच्यो त्या विशयांत आज आमी संवाद चलयता. आमचे मदें आमच्या सांगाता आज फादर अनिल किरण फेर्नांडीस SVD पाद्रब आसा. मोटव्यान ताची परिचय तुमच्या मुखार दवरची तर ताणें जल्मल्ली फिरगज बेळ्ळूर. फाटल्या 15 वर्सां तावन गुरुपूर कायकांबा फिरगजींत तांचें कुटुंब वस्ती करता. पाद्रबाक 2009 इसवेंत वोर्द मेळ्ळेली आनी त्या उपरांत 2009 इसवे तावन 2019 इसवे पर्यंत डिवायन सेंटर मुल्की हांगासर ते वावर दिते आसले. आनी उपरांत 1 वर्स मुंबय तांचे SVD पाद्राबांनी सोलोंची फिरगज आसा थंयसर तांणी वावर दिलो आनी परतान फाटीं मुल्कींत पाटी येवन ते तांचो वावर मुंदारून आसात. आनी हांव चिंता तुमकां जायत्या जाणांक पाद्राबाची वळख आसा. आनी देखून तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव फादर अनिल किरण फेर्नांडीस तुमकां स्वागत मानता. थँक्यू. फादर तुमच्या लागीं पयले एक सवाल विचारचे हांवें कितें म्हणून सांगल्यार तुमी म्हाका कळ्ळे प्रमाणे मुल्कींत रेतेर दितात हेर जायते कडेन रेतेर दिवंक येतात लोकांक आनी तशेंच धार्मिकांक. अशें रेतेर दिवंक गेल्ले कडेन तुमकां कांय संदेश मेळटात की थोडे फावटी आमी पळयता थोड्यांनी संदेश दिवचे म्हळ्यार असलो व्यक्ती बरो जालो म्हज्या दाव्या कुशीन म्हज्या उजव्या कुशीन ह्या असले वस्तूर गेल्ल्या व्यक्तीक हे भलायकी मेळ्ळी असलें जाल्लें म्हणून सांगचें हांवें पळयलां रेतेरेच्या वेळार. तुमकां तसले कांय संदेशांनी मेळटात की या तुमी कांय अशें सांगतात की लोकांक. संदेशा विशयांत सांगचें जाल्यार फादर करिस्मातीक लायनींत पवित्र आत्म्याची करिस्मातीक देणी म्हणून आसात. कोरिंथकरांच्या पहिल्या पत्रांत 12व्या वसुरांत 4 ते 11वी ओळ आमी एक 9 करिस्मातीक देणी त्या विशयान समजता. खंडीत जावन असले देणी आसतना पवित्र आत्म्या मुखार प्रेरीत जाल्ले मनीस संदेश दितात
आनी देर आर मेनी ऑथेंटीक केसीस या खंडीत आसात देखून ते आमी ना म्हूण सांगूंक जायना पूण म्हजे विशयान हांवें सांगचें जाल्यार अभिप्राय विशयान म्हजी अभिप्राय संदेश देव दिवंक पुरो खंडीत जावन हांगासर हांवें भावार्थाचें दिरवें म्हूण हाडलां कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च ऑल्सो क्लियर हातूंत कितें सांगता की म्हळ्यार एक नंबर 2115 2115 नंबर सांगता देवाक ताच्या प्रावादीक आनी भक्तांक फुडारा विशीं उगडापण करच्याक जाता तरी सारक्या क्रिस्ती मनोभावा प्रकार एकल्यान थीर बरवसो दवरून देव वदकसून दितलो म्हणून पातयेवंक फावो दॅट इज साऊंड क्रिश्चन एटिट्यूड ओके देखून फुडारा विशयन सर हुस्को गरजे भायली खंत सांडची गरज देवाचेर पातयेवंक इन्कार करचें आपली जबाबदारी सांडची देखून संदेश म्हणून आमी करूंक गेल्यार तें सोमा पडना म्हणून हांवें चिंतचें ओके कित्याक एक मनीस संदेशाचेर वंदोवन जियेत जाल्यार मागीर संदेश मेळनातल्या वेळार ताचो भावार्थ गेलो ओके देखून देवा थंय संबंध आसा करून जियेल्यार बरें पूण देव संदेश दिवंक पुरो देव संदेश तो देव बरो ताच्या बरेपणान थोडे फावटी ताचें बरेपण संदेशा मुखांतर विजन्सा मुखांतर विविध तरांनी तो आमकां ओडूंक पळयता ताचें तें तर तो संदेश देव न्ही ओके तो तशें वोण आमकां ताचे थंय व्हरता तर ताचे थंय आमचो संबंध आसा कारण आमी गेल्यार जियेल्यार तेन्ना हातूंत भावार्थान गड जाताय देखून थोड्यांनी म्हजे कडेन विचारचें फादर तुमी मागणें कर म्हाका संदेश दिया म्हणून ओके हांवें तांकां सांगचें संदेश एकच देव मोग करता ओके तुवें देवाचो मोग कर आनी ताचेर पातयेवन भावार्थान मुखार सर तसो व्हरतो संदेश ओके नाजाल्यार थोडीं जाणां संदेशांतच रावतात इट्स ए स्टक स्पिरिच्युअलिटी म्हणटा हांव ओके कॉट अप ओके ओके देखून जुआंव जॉन ऑफ द क्रॉस यूज टू से कोण संदेश वा काय म्हणटा दोज हूज फेस इज सेट टुवर्ड्स गिफ्ट्स इज सेट अगेन्स्ट गॉड ओके कॅन इव्हेंच्युअली गो अवे देवाता इवन बायबलान पळयल्यार मोइजेक एक ताचें काम करतना वावर करतना असर्यां करतना ताचें काय बेत जाय बेतकाटी एक बोटीन देवान ताची बेतकाटी सोड ह्या पत्राक फरमाय म्हळें चॅप्टर 20 ऑफ नंबर्स गणना ग्रंथ त्या वेळार ताणें बेतकाटी सोडी नासतना देवान फरमाय म्हणलें पूण ताणें बेतकाटीन मारलें त्या वेळार देवान ताका म्हळें आळे तूं आज म्हजें नांव तुवें पवित्र करूं नाय इस्रायल लोकां मुखार देखून तूं ह्या लोकांक बसयल्ल्या गांवाक व्हरनाय ओके ओके तर देवान त्या घडये ताची परीक्षा केली आतां आमी हो बेतकाटी सोडता तर आमच्या संबंधांत बेतकाटी आसना सो समवेर हें पुरो आमी सांडून मुखार जियोंक भावार्थान संबंध आसा कर देवाक लागीं सरोंक प्रयत्न केल्यार बरें तें पवित्र सभा सांगता सो दीस इज इम्पॉर्टंट संदेश उपकारतात पूण तातूंत रावचें न्ही मुख्य गरज म्हणून सांगल्यार जेजून दिलो संदेश तो स्वीकार करून त्या प्रमाणे जिवन आमचो देव आमचो मोग करता त्या देवान ताच्या मोगान ताच्या पुताक दान सोडयला तो आज पवित्र आत्म्या ते आमचे मध्ये जियेता आमचे थंय तर ताचे थंय एक संबंध आसा कर मुखार गेल्यार तर भावार्थांत आमी घट जाता त्या वेळा आमी दंडोळोंक तितले अवकाश मेळना नाजाल्यार दंडळचे चान्स आसा फाटल्या थोड्या दिसां आदीं तुमी खंय अशें शिकोवन दिता आसतना हांवें आयकलें कितें म्हूण सांगल्यार तुमी पयलें हिंदुस्तानी म्युजीक शिकोवन आसल्यात आनी ताज्या उपरांत एक फावटी कॅरिझमॅटीक रेतेरे आनी शिकोवन दिवंक आयल्या उपरांत त्या विशयांत समजलें तुमकां आनी देखून तें हिंदुस्तानी म्युजीक सोडलें म्हणून ह्या रेतेरेंच्या मोदें ते शिकोवंक वेळ पावना अशें गी ह्या ते आमच्या भावार्थाक थाळ पडना म्हूण गी कित्या खातीर तुमी तें सोडलें पयल्यान पयलें हिंदुस्तानी म्युजीक हांवें सुरू केल्लें शिकोवंक हांव ह्या जाग जातना न्ही जावच्या पयलें सेमिनारींत थियोलॉजी करतना देवशास्त्र म्हजेच एक हॉबी सो एक आशा आसली म्हाका एक सिंगिंगाचें देणें आसलें देखून ताळो बरें ट्रेन करीचे म्हणून 2 वर्सां हांवें शिकलो आनी सुमार एक 25-26 रागास हांवें गेल्यात
पैसे आनी म्हाका एग्जाम सयत बऱ्यो येताली ओ द फर्स्ट 2-3 ग्रेड्स ओके पूण ते म्हजी एक काले एक म्हाका एक टॅलंट वा ते एक काले म्हजी एक कुशेन हांवें केल्लें हां पूण मागीर हांवें ह्या प्रांत्याक बॉम्बे प्रांत्याक विसतना म्हाका सिंगिंगान सनद जोडूंक PhD करूंक आशा आहली ओके त्या देखून हांवें हें प्रांत विसरलें हां देखून म्हाका म्हज्या वडिलांनी म्हाका बॉम्बे प्रोविन्स दिल्लें ओके देखून म्हजी सपनां आहलीं हातून सनद जोडीचे PhD करीचे म्युजिकान मुखार वचाचे पूण म्हाका वॉर्ड मेळच्या 3 दिसां पयलें म्हजें सपन सगळें तें जालें आखेर जालें ओ 3 दिसां पयलें वडिलांनी म्हळें तुवें मुल्की वचचें ओके देखून हांव वॉर्ड मेळटच मुल्की आयलो हां हां आनी तेन्ना ह्या लायनीर आसतना हांव समजलो हां की हिंदुस्तानी म्युजीक पाडणी हां पूण हांव क्लास करतना सरस्वती वंदना करतालो ओके सरस्वतीचें गीत म्हणटालो हां 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 थंयसर अशे अलंकार आसा न्ही ते ट्रेन करूंक आमी वापरता हां ते करयेत ओ तातूंत कांय चूक ना हां हां पूण हांवें सरस्वतीचें गीत कित्याक म्हणचे ती सरस्वती गॉडेस ऑफ विद्या तांचे प्रकार वय वय पूण ते तांच्या शिकपा प्रकार म्हळ्यार ते गुरुकुल सिस्टम आमी ती टिचर म्हाका शिकयता तिचे पांय सयता पडचे पूण हांवें तिका म्हळ्यार हांव पांयां पडना हांव तुका नमस्ते ओके हांव तुका मान दिता हां ती ओप्पोली ओके तिका आतां हांवें तुवें नातलें ओके ओके आतां हांवें अशें केल्ल्यान हें जावं सरस्वती वंदना वा ते नमस्कार केलें म्हाका कांय जालें जावना पूण त्या वेळार हांव नेना आसलो ओके पूण आज म्हाका विंसोन आसा हां आज म्हाका देवान ह्या हातूंत हाडून म्हाका एक उजवाड दिला ओके तर आज म्हाका तूं सिंग कर म्हळ्यार हांव तें सिंग करना आज म्हाका तें खान खा म्हळ्यार हांव खायना ओके आज म्हाका नमस्कार कर म्हळ्यार हांव करना कित्याक हांवें जेजूक विंसल्या उपरांत म्हाका तें गरज ना ट्रेनिंग करूंक ती विद्या वा ती नॉलेज काले आमी म्हणटा ती शिकोवन वा आमी कान घेत पूण तांतूं आमी जागृतकाय करयेत म्हळ्यार हे हिंदुस्तानी म्युजीक शिकोवंक वता आसतना तें सरस्वती वंदना कुर्मुता सागे सगळ्यांनी गुत्तू ना म्हाका सोमा पूण भोवशा करूंक आसा तुमी गेल्ल्या कडेन आसले आसलें तें हरी एका क्लासीक आमी पयलें सिंग करीचे पूण ते वेळार ती समजून येनातल्या वेळार हांवें केलां तशें म्हण सांगून देव आमकां गुन्हे अवकार करना आमकां पूण काळोखान दवरिना देव आमकां काळोखांतल्यान उजवाडाक हाडता उजवाडाक हाडल्या उपरांत हांवें उजवाडांत जियोवचें ओके ओके आमी मेटांक हाडचें ओके ओके देखून त्या प्रकार देखून म्हाका वेळ ना म्हणून न्ही पूण आतां हांव ते लायन सोडल्या ओके ओके हांव हातूंत आयलां देखून आतां हातूंत देवान म्हाका मस्त तरांनी बेसांवां दिल्या आनी शिकयलां देखून हातूंत मुखार वचून आसा ओके आमकां जायते फावटी ह्या वेगवेगळ्या तरांचे मेडिटेशन्स त्या विशयात आयकूंक मेळटा आनी थोड्या लोकांक तातूंत एट्रॅक्शन जाता आमकां आतां सेमिनार शिकता आसतना देवाचें उतर नियाळच्या खातीर मेडिटेशन आनी परत शिकयतात हें सोड न्हू मोत एकाग्रत करच्या खातीर योगा विपासना असली सबार नमुन्याची मेडिटेशन्स आसात विंगडी आनी जायते फावटी आमचो लोक ताका येता आनी ताजे उपरांत थोडे फावटी धार्मिकांनी वचून एक एक्सपिरियन्स करना इल्लें आसा आतां असल्या संदर्भाचेर म्हाका म्हळ्यार त्या विशयांत चड कळीत ना योगा आनी ताज्या उपरांत विपासना असले संगती हे आमच्या क्रिस्तांव भावार्थाक थाळ पडटा की कित्याक म्हळ्यार हांवें पाप साहेबान ह्या विशयान सांगिल्लें एक वाचलें हांवें डोंट सीक स्पिरिच्युअल आन्सर्स इन योगा क्लासेस योगा इज सर्टनली अ रिस्क देर इज दी स्पिरिच्युअल हेल्थ रिस्क म्हणून पाप साहेब म्हणटा तुमकां कांय कळटा की तूं काय रिस्क आसा म्हणून हय आतां योगा वा इस्टर्न मेडिटेशन्स म्हणटात आमी जशें तुमी सांगलें सेमिनारींत आसतना आमी केलां हय जावं विपासना जावं दुसरें मेडिटेशन पूण तातूंत जशें पापसाहेबान सांगिल्लें बरी डोंट सीक स्पिरिच्युअल आन्सर्स पापसाहेब मात न्ही थोड्या पदरापांनी सांगिल्लें आसा योगा आमच्या भावार्थाक सोमा वचना म्हणून जावं पुरो थोडे फावटी हें बरें आयकतना ती तांची वैयक्तीक अभिप्राय आमी म्हणोंक पुरो पूण हाचे विशीं पवित्र सभाय आमकां शिकयता ओके डॉक्युमेंट्स आसात ओके मस्त आसात हांवें आज कॅट हाडला कॅटान नंबर 356 काडल्या रे योगा विशीं तांणी सांगलां ओके आतां हे मात्र न्ही
हांवें हाचे विशीं दुसरे डॉक्युमेंट्स हे आसात म्हणून आयकलां पण आज हाडूंक म्हाका जावना ओके तें ओके पूण म्हजी अभिप्राय ही योगा जावन दी ईस्टर्न मेडिटेशन जावन दी दे कम फ्रॉम ए फिलॉसॉफी हां तातूंत एक तांची फिलॉसॉफी आसा हां तातूंत देवाक स्थान ना ओके they deny the reality of God because it leads to nothingness शून्य म्हणजे ओके तर आमी शून्य नथिंगनेसाक वचना हां आमी वचचें देवा सरशें ओके सी हे पुरा देखून आमी म्हणचें योगा थोडे पटी डाक्टरांनी आमकां प्रिस्क्रायब करूंक पुरो ओ आस्पत्रांनी ओके तांणी करचें भलायके खातीर बरं के खातीर आमच्या कुडी खातीर व्यायाम व्यायाम हां पूण ते कुडी खातीर मात ओके डाक्टर आमचे स्पिरिच्युअल गायड न्ही हां नाही वय ते आत्मे ट्रीट करनात सो स्पिरिच्युअली देर इज रिस्क फिजिकली बेनिफिट्स आसा जावंक पुरो पूण जेन्ना आमी समजता ते आमच्या भावार्थाक समा वचना तर आमकां जे कितें देवा थंय वरिना जेजू थंय तर आमी कित्याक करचें म्हणलें सवाल देखून हांगा नंबर 356 आमी वाचल्यार इंग्लिशान आसा हांव वाचतां वय Many people today practice yoga for health reasons. हां Enroll in a meditation course so as to become more calm and collected. ओके म्हणटा नंबर or attend dance workshops हां so as to experience their bodies in a new way. आता cosmic dance आणि प्रमाण आयला वय हां न्यू एज मुवमेंट्स मस्तात रेकी प्राणिक हिलिंग तेले बरा alternate म्हणून पूण ते पुरा इट इज टू डू विथ एनर्जी ओके बट गॉड इज नॉट एनर्जी या या गॉड इज ए पर्सनल बीइंग न्ही देव व्यक्ती एक देव ते एक जन वी आर नॉट डीलिंग विथ एनर्जी वी आर डीलिंग विथ गॉड या सो हांगासर देखून हे म्हणटा दीज टेक्निक्स आर नॉट ऑलवेज हार्मलेस ओके देखून ऑफन दे आर व्हेइकल्स फॉर डॉक्ट्रिन्स दॅट आर फॉरेन टू क्रिश्चियनिटी ओके ओके व्हेरी क्लियर या वय देखून हे भावार्थाक पूरक जायना आनी तूं देर आर डेंजर्स बिकॉज आनी एक विशय योगा न्ही करतना एक आसना तूं काडल्यार हां त्या आसनाक एक डेटी आसा I see. इंटरनेटार चेक केल्यार कळटा ओहो तर तूं ते करतना ती डेटी ती गॉडेस कोण म्हणून आमकां समजल्यार तर हांवें कित्याक करीचें म्हणलें सवाल म्हाका थंय वचोंक ना ओके म्हाका देवा थंय वचोंक देखून योगा कर तुजो आत्मन गेटिंग युनायटेड विथ ब्रह्मन म्हळ्यार हे सिस्टम्स कालें शिकयतात तुवें हें केल्यार तुजो आत्मो देवा थंय एक जाता म्हळ्यार तुज्या प्रयत्नार तुवें एक जाव येत म्हणून तांणी शिकोवचें शिकोवचें वय पूण आमचो भावार्थ कालें शिकयता आमच्यान देवा थंय एक जावंक जायना मॅन कुड नॉट रिडीम हिमसेल्फ देखून देव मनीस जालो ऑपोजीट वय 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 देखून आमच्यान जायनातले आमच्या देवान ताच्या पुताक धरून केला देखून आमी ते भावार्थान पाती येवचें दॅट्स ग्रेस वय 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 देखून आमी कुरपेंत जिवंक जायना गी भावार्थान हे आमी कित्याक करीचे जे आमच्या भावार्थाक समा वचना ओके सो आय से नो एक्सरसाइज करूंक काय एक वॉक कर हां जिम्माक वच वय बरें एक्सरसाइज कर बरें बायला संवसारांत बरी भलायकी जाय जाल्यार बरी न्हीद बरें व्यायाम बरें चिन्ना आनी बरें कान भलायकी बरी आफ्टर ऑल अकरेक निमाणें सांगचें आमची भलायकी देवाच्या हातान वय तूं कितलें व्यायाम कर घालय कर फाल्यां देवान आपयतना तुवें हें कर आमी पावचें आनी पोंडाक न्हय वय वय पोंडात हांव वयर देवान तोरीचें वय वय सो दॅट्स वाय फेथ is very important. जर आमचो भावार्थ गेलो ओके we believe in a God who created, who redeemed, who sanctifies. ओके पुरो हांवें सुरवेर इंट्रोडक्शन सांगले प्रमाणे प्रस्तावनांत थोडे फावटी आतां आजकाल ह्या वॉट्सॅपाचेर काल येता मस्त येता तातूंत एक संगत कालेंग म्हूण जाल्यार थोडे आमचे भारताचेच ते परगांवांत वचून इल्ले तरबेती आनी जोडून न्हू ल्हानशे व्हिडिओ धाकटे 1.5 मिनट असो 2 मिनट असो व्हिडिओ करना ते धाडटात आनी लोकांक ताचेर भारी आकर्शण दे गेट फॅसिनेटेड म्हणून येता तशें त्या टायपार तो गुरू भारी बरें उलयता तुमी पळयचे म्हणून सांगून सांगतात पाशार करतात थोडे मोठे
हांवें थोडे फावटी म्हज्या इतल्याक चिंतचें जावं पुरो काल म्हळ्यार ह्या मनशांनी जेजून कालें सांगलां तांकां तें आणखी पावोना ह्या पवित्र पुस्तक तांणी पुरतो वाचूना म्हणून आतां एक गुरू ते एक 1.5-2 मिनटांचे की गुरुजी 2-3 मिनटाचे व्हिडिओ करून धाडटात. आमी बरें करून चिंतून पळयल्यार हांव चिंततां जें कितें तांणी सांगलां तें पुराय पवित्र पुस्तकांत आसा म्हूण हांव चिंततां बायबलांत. तुमी कितें म्हणटात? जे व्हिडिओज आमी पळयता हेर गुरूंचे वा ते ल्हान क्लिपिंग एक सवाल म्हज्या मतीन येता. एक फावटी हांव शारजा रतिरे गेलो. थंय थोड्यांनी म्हाका भितर आपयलो आनी अशेंच बसून म्हजे कडेन एक सवाल विचारले. आमी हेरांचे टीव्हीर कालें इवांजलिस्ट आनी आसात तांचें पळयता हांचें पळयता तें पळयता हें पळयता हें सोमांगी फादर म्हूण. हांवें तांकां एक सवाल केलें. आतां हें पळयल्ल्यान तुजो भावार्थाक आमचो भावार्थ कातोलीक भावार्थ तो आमी कितलो जाणां कितलें तातूंत आमी शिकल्या मुखार गेल्या कितलें घट आसा तें गरजेचें. पूण जर तर हेर कितेंय शिकोवन पळोवन या हें पळोवन आमचो भावार्थ आसलो वसात जाल्यार तर एका मनशाक कोणायकी पळयतल्याक हे व्हिडिओज जावं दी हें जावं दी वारोवन पळोवची सकत जाय. देखून 1 Corinthians chapter 12:10 कोरिंथीयांचे पयलें पत्र 12 तातूंत 10वी ओळ प्रेरकत्मे पारखून पळोवया म्हणून तें देणें करिज्मातीक देणें जो आमच्या पहिल्या पत्रांत 4 पयली ओळ तावन हर एक प्रेरकत्मे पारखून पळया. जो कोणी जेजू क्रिस्त म्हणून वळखना तो देवा जावन येना. तशें बरे बरे व्हिडिओज आसा जावंक पुरो बरेच ते जावंक पुरो पूण ते बरे पूण खंयच्या दृश्टेन भावार्थाक बरे गी ते जेजू थंय व्हरतात गी तर तसली वारोवन पळोवची सकत जाल्यार पळयल्ल्यान कांय सूख जावची ना. पूण तशें म्हणून तुजो भावार्थ वेचो ना पूण तुजो भावार्थ वसात जाल्यार आसलो दंडळास जाल्यार तर हे बेटर नॉट टू से. आनी आमच्या पवित्र पुस्तकांत नातली संगत हांव चिंतता दुसरे कडेन आसची ना म्हणची म्हळ्यार आनी तूं सक्कडी आसा कित्याक लागीं लागीं 1,500 वर्सां देवान प्रवाद्या मुखांतर नितीकर्ता मुखांतर ताणें मिसलेल्या मनशा मुखांतर उडापय केल्ली सतां 1,500 वर्सांची आसात. त्या देखून थोडे फावटी आमकां तांचें थंय फॅसिनेशन म्हळ्यार आकर्शण बघता कित्याक म्हळ्यार आमच्याच विशयांत आमकां बरें गुत्तुना देखून तें तशें जाता कोण ना. वय खंडीत कित्याक आतां होजेया प्रवादी 4थ्या वस्वरांत 6व्या वळीन म्हणटा गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हज्या परजेचो नाश जाता. म्हळ्यार गिन्यान नॉलेज ऑफ गॉड देवाची सारकी वळख ना देखून आमी पूण आमकां वळख आसली जाल्यार जे कितें बायबलांत आसा आमी तुमी म्हळें जशें 1,500 वर्सां बायबल हॅज विस्टूड द टेस्ट ऑफ द टायम्स. काळ बदलला पूण बायबल देवान म्हळें स्वर्ग संसार सरात म्हणजे उतरां सरना इट इज इटर्नल. देखून तातूंत कितें सतां आसात जी आत्मीक सतां म्हूण आमी वळखता तातूंत सूख ना. ती सतां बाळटात देखून ती आमी वळखल्यार ती जानवाय आमकां ऑफकोर्स पवित्र आत्म्या मुखांत आमी वाचून समजोन रेतिळ्यो करंगी वा आमचो भावार्थाचें दिर्वें दोतोन शिकोवन कितें पवित्र सभा शिकयता तशें शिकोवन आमी समजल्ल्या तर हें पुरो आमकां गरजेचें न्ही. कित्याक तूं बायबलांत आमास पूण ह्या विशयान ती बरयलां पुरो आसा. आनी एम्प्टी फिलॉसॉफी कोणेय तुका पोकोळ तत्वशास्त्रान तुका वांकड्या वाटेक व्हरिना जावं. सो वी डोंट गो बाय दीस नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड. संवसारी जानवाय वेगळी देवाची जानवाय वेगळी. देखून जेजू एक फावटी म्हणालो यू नायदर नो द स्क्रिप्चर नॉर द विजडम ऑफ गॉड. सो आमी हे समजून आमच्या भावार्थान घट जावचें गरजेचें आनी ह्या सगळ्या संगतींत आमी इल्लेशें जागृतकाय केल्यार जाकी बरें म्हणून म्हाका बघचें. आमी सेमिनार शिकता आसतना थंयसर तत्वशास्त्र आसा आनी तातूंत तत्वशास्त्र शिकता आसतना वॉट इज इवल म्हळ्यार वायट म्हळ्यार काय जालें म्हूण सांगता आसतना इट इज द एबसेंस ऑफ गूड म्हणटात. म्हळ्यार काळोख म्हळ्यार काय जालें उजवाड ना देखून काळोख आनी तशेंच पिडा म्हळ्यार काय जालें भलायकी ना देखून पिडा अशे प्रमाणान आमकां थंयसर एक शिकयतात. आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता जेजून
मनशा असल्या देवसराक इवल स्पिरीट ताका दवडायलो म्हणून थंयसर उल्लेख केल्ल्याने आसात. तशें म्हणटा आसतना ओ इवल स्पिरीट इज नॉट एब्जन्स ऑफ गुड स्पिरीट म्हळ्यार तो एक आसा ताचें अस्तित्व आसा म्हणून अर्थ. जायते फावटी ह्या तत्वशास्त्राच्या प्रभावान हे पवित्र पुस्तकांतले कितें सत जेजूनांनी केल्ली असरी ती डायल्यूट जाल्ले बरी दिसतात. म्हणून सांगल्यार हेंकार म्हळ्यार वायट सकत कोटे स्पिरीट ते नांत म्हणलें एक चिंतपी थोडे फावटी आमकां पळोवंक मेळटा पवित्र सभेच्या मोणयाऱ्यांतय चड गामान आनी प्रदिनांत. तुमी कितें म्हणटात हे खोटे स्पिरीट वायट सकत ही खाली एक एब्जन्स गी गैरहजर ताची खरें जावन आसात ते तशें. देवाने रचतना सकट बरें करून रचयल्लें म्हणून आमकां कोत्ता. वय देव एकलो मात रचणार पूण हे आंज कोण सैतान जावं दी खोटे आत्मे जावं दी देवानच रचयल्लें. बायबलांत आमी पळयल्यार वाचल्यार उगडापण ग्रंथांत तें एक झूज जालें म्हणून आमकां कोत्ता. वय तें अंतराळार वा इन द स्पिरीट वर्ल्ड मिंगेल आनी ताचे दूत आनी हो महास्वरूप देवसार म्हणटात ताव आनी ताचे दूत झुजले ते चलवले. वय तांचो जागो होगडावन तांकां भुमीचेर घाले. तशें म्हणटना सैतान खंडीत तो एक आंज जावन देवान रचयल्लो पण देवाचे रूप रावटून अहंकारान तो आज खोटो जाला. तशें म्हळ्यार इट इज नॉट जस्ट द एब्सन्स ऑफ गूड तें तत्वशास्त्र आमकां सांगोंक पुरो पूण आमी देवशास्त्राक वता आसतना देर आर थिंग्स वीच गो बियॉन्ड आवर सेन्सेस. कित्याक हे आत्मे ओके तांकां पळोवंक आमकां जायना पूण ते ना म्हणूंक आमकां बिकॉज वी डोंट सी. देखून आत्मे कोणी ते सैतान जावं जे खोटे आत्मे दे आर स्पिरिट्स तांकां खाली कूड ना आमकां कूड आसा देखून आमी एकामेका पळयता पूण तांकां ना. पूण तशें म्हण ते ना म्हळ्यार तर आमी बायबलांत हें वाचता सैतानाक जाल्यार 12-13 नांवां आसात आमकां वंजनांत ती वाचूंक मेळटात. सो तें सैतानाचें काम आमकां कोत्तात आनी देवा जावन आमकां पयस करूंक पळोवचें म्हळ्यार सदां साद्या रितीन ताळणी हाडन देवा ते आमचे मदें आसलो संबंद तुटोवंक पळोवचें. जुवांसो वंजला स्वर्धा दावीवळ सोर येता सोरूंक चिवेश मारूंक विबाड करूंक तें ताचें काम. तो ताचें काम करता आनी आमकां ती 7 महापातकाची मुळां म्हणटा अहंकार राग मसोर ही पुरा ताची हातेरां हाचे मुखांतर आमकां बंदडेन हाडूंक पुरो. पूण ही गरज मात आमच्या आदाराक येता. ओके सैतानाक बांदूंक जायना. ओके यू कॅनॉट बायंड. वय सैतानाचेर जैत वरी जे कुरपेन ही गरज मात आमकां सॅक्रामेंट आसा सॅक्रामेंटल्स आसात आनी मागणे देवाचें उतर अंतस्करणाची झडती हे पुरा हातेर आमकां दिता. सैतानाचेर आमी जैत व्हरूंक जशें जेजून व्हेला ओके आनी तें देवाच्या आदारान कुरपेन ह्यो वाटो आमी एक बरी जिणी जियेतना मागणे आनी कन संबंद आसा कन ताचेर जैत व्हरयत. पूण खोटे आत्मे ताच्या राजा खातीर काम करतात ते आमच्या रेगड्यांक येनात. पूण आमी तांचो आदार सोदलो जाल्यार त्या वेळा आमी देवा थंय आसलेल्या संबंदांत एक अडखळ घाल्ले वरी जाता. तर तांकां बंदी करचे पडटा खोट्या आत्म्यांक. दे आर नोन एज इवल स्पिरिट्स हू साइड विथ सैटन. सैतान तांचो मुखेली त्या राजाचो. पूण हे ल्हान आत्मे तांचे राज्य तांचे मनीस तांकां खुशी करीचे. खुशी केल्यार बेसांव थोडे फावटी भियान करचें न्हय. पूण देवाक तशें ना. देव रचणार ताका दिल्यार जाता दिना जाल्यार जाता. इज गॉड बाय हिमसेल्फ. ते आमी खुशी करची न्ही ते मोगान करचे. हांगा बलात्कार ना. देव आमकां कोणायकी बलात्कार करता पूण हांगासर हे एक पोटींग गेल्यार ते सोडनात मागीर आमची पाड धरता मागीर खरी जेत. पूण तस जाल्यार आमी गेले क्रमेण ते आमकां देवा जावन पयस करचो उद्देशच. कित्याक ते देवा जावन पयस गेल्यात उपराटल्यात आनी ते देव म्हण चिंतचे. पूण कोणी देवा असो जागो काण घेवंक जायना जावं सैतान खोटे आत्मे कित्याक ते बरो रचना. तर रचणार एकलोच रचनांनी देवाक खल जायचे. आज आमी रचना जावन देवाक खल जावचे तांणी करूं ना देखून ते तशें जालें. पूण ते आसात ಎಂತ ಮುಖಾರ್ಸೋನು ವಿಸರ್ಜನೆ
पवित्र पुस्तकान ते स्पश्ट रितीन सांगला कारण म्हणून जेजू पळयतना त्या खोट्या आत्म्यानेच उलो मारन आमकां तूं नाश करूंक आयला गी म्हूण सांगचे जेजूचे मेसाया पूण देवाचो पूत म्हणून तांणी वळखूंचे साम पावलुनी एकल्या चेडवान बोव मारता आसतना मागड्यांक येता आसतना 7 दीस पळयला ताका कळ्ळें हें खाली म्हणल्यार खोटो आत्मो म्हणून ताणें मागीर ताका सोडयलो तशें 7 जाण अशे रेतेच्या वेळार करतात तुमी खंय म्हणी अशें हॅव कम क्रॉस म्हळ्यार रेतेर दिता आसतना खंय असले खोट्या आत्म्यात सांपडून आसलेलीं मनशां कश्टोंची मनशां खंय आयिल्लीं या तांकां मागणें करणं म्हण कांय सामा केल्लें आनी ताजे उपरांत तसले कांय तोंदरे नातिल्ले कांय इन्सिडेंट्स कांय तसलीं घटना घडितां आसात गी खंय जावन आसात पूण हांवें एक उतर सांगचें पोजेशन केस आसा व्हेरी रेअर म्हळ्यार संपूर्ण देवसराच्या हाता खाल गेल्लो ताका एक्झॉसिझम जायचे आमी म्हणटा एक्झॉसिझम आमकां करूंक जायना खंयच्या ह्या जाग्यार जायना बिस्पाक जाता बिशप इज एन एक्झॉसिस्ट बाय ऑफिस ताणें परवानगी दिल्ल्या ह्या जागान करयेत दॅट इज एक्झॉसिझम ऑफ पीपल पर्सन्स म्हळ्यार तो देवसराच्या हाता खाल गेला ताची लक्षणां घालें ताची लक्षणां ताका एक विशेष सकत आसता 4 जाणांनी 10 जाणांनी धरल्यारय पावना एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर आनी तो मनीस ताका कळीत नातल्या भासांनी उलोवंक पुरो तर असली लक्षणां दिसून येता जाल्यार तर तो देवसराच्या हाता खाल म्हळ्यार थोड्या कारणाक लागून वा ताच्या खंयच्याय कारणाक लागून गेला जाल्यार बट दॅट इज व्हेरी रेअर तातूंत भोव उणें तसले हांवें म्हज्या रितीरेंत सडावत पळयल्लें ना पूण आमी काल हें करना सांग म्हळ्यार ते एक्झॉसिझम न्ही डेलिव्हरन्स इज फॉर स्मॉलर स्पिरीट ते कोणीय खंयच्या एका सवयांक वळख जाल्यारय जायचे पडटा रागाक ओके दॅट्स अ स्पिरीट ऑफ एंगर राग मोसोर आबलेस कामातुराय आनी हंकार वा पियोने ओके बे बियाक वळख जाल्ली तांकां डेलिव्हरन्साची गरज आसता वा थोडे पडी समा भावार्थान नासतना देवाते नासतना हेर जाग्यांक वचून कालें कन तांतूं शिरकाल्लीं तसल्यांक थोडे पटीन तसले आत्मे आमी बंदी करची गरज आसता तसलें आमी जायते आमच्या मेसावान पळयलां पूण एक पटी हांव होन्नावर वयता आसतना अप्पर कासरगोड एक स्त्री थंयसर आसली म्हाका कोणें आतां सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार 4 दीस रेतीर शुक्रारा रेतीर ना शनिवारा फेस्त सो 4 दीस रेतीर करतना एकलो म्हाका आपयता घरा ये म्हण हांवें सांगलें हांव रेतीर येता जाल्यार येना पुरसो जाल्यार रेतीर जाल्यार आपणान येता जाल्यार आपणान शुक्रारा वेतना एका घरा आमी पावले म्हाका रेतीर एक आपयलें आनी सांगलें ह्या घरा फादर ही एक स्त्री आसली 4 वर्सां आदीं तिची स्थिती भिरांकूळ तिका 4 जाणांनी धरन हात आनी पाय धरन इतली भिरांकूळ आसली तिका मागणें करूंक आनी जायनासलें देखून आस्पत्रे व्हरता म्हण अंबाजरार कारार घाल्लें गे तिणें 4 जाणांनी धरन कारार घालतना फाटल्यान एक खोट मारली ते 4 जाण ताचे बागील सयत उसळ्ळे तर तितली विशेष सकत तर 4 वर्सां आदी अशें जाल्लें हांव ह्या घरा पावतना म्हज्या मतीन येत ही अशी उसांबळ जाल्ली आतां हांव घालक पळय हांव तिचे कडेन उलयतना ती पडता कन्वल्शन्स त्या वेळार म्हाका कळ्ळें हिचें तें एक सकत काम करता पूण कितें कालें हांव नेना पूण ते वेळार हांवें तिका तिच्या नांवान आपयलें कित्याक आमी उलयतना अशें जाय जाल्यार आमी आत्म्या कडेन उलोवंक जायना त्या वेळार आमकां आमचें काम जायना देखून त्या मनशाक जेजूक स्विकार करूंक जेजूक आपोवंक आमी बर्डन ताचेर घालीचें एक मनीस जेजूक आपयत जाल्यार जेजूक स्विकार करीत जाल्यार जेजू येतना ती सकत वता देन यू कॅन बायंड देखून तिका हांवें म्हणलें तूं शांत जा जेजूक आपय आनी तितल्यार जायत म्हणून दिमी घालतना ती पडोवन हांव हांगा आसचें 7 वर्सां जावन आसा मागीर पुरा हिस्ट्री दी लागली आत्मो उलयता तें पुरो जालें तें एक अनुभव म्हाका आनी अशें मस्त पटीन जालां पूण आमकां ही एक काले महत्व असली एक अनुभव आमकां ट्रेनिंग दितना आमकां सांगिल्लें आसा अशें तांच्या आत्म्या कडेन उलोवंक नजो हय इल्लीशी तरबेती आसता आमी असले कोर्स आनी करता इंटरनॅशनली जाल्यार हांवें बँगलोरान 2018 केला आनी पोर्टांत एक हप्तो
ताचे पयलें कॅरिझम रेट्रीट्स म्हणून, ओके ताचे पयलें आमकां 10 वर्सां आसतना थोडे ट्रेनींग आमी केल्ले आसा. मागीर आमकां असले गणितां वा मनशां वा असले घटना घडतना कोणी येतना आमी मागणें करतना बरीं जाल्लीं ते देवाच्या जेजूच्या नांवान. वय कंडिशन आमी करचे न्ही, आमी घाले हातेर, वय वय पूण असली समजून ही आमकां गरज आसता. सक्कड सायकोलॉजिकल न्ही. ओके हांव एक कोर्स करतना पुण्यात थंय स्पिरिच्युअल डिरेक्शन 40 दीस एका क्लासीन प्रोफेसर म्हणालो यू कॅनॉट अप्लाय स्पिरिच्युअल बॉन्डेज टू सायकोलॉजिकल वुंड्स. म्हळ्यार मनीस मानसीक रितीन पिडेस्त वय देखून तुवें ताका आत्मीक रितीन कांय करूंक जायना. 2-3 फावटी क्लासीन म्हणालो हांवें सांगलें हांव मुल्कितावन येता, हांवें असले थोडे संगती पळयल्यात ते सायकोलॉजिकली समा करूंक जायना. तर तुमी यू कॅनॉट अप्लाय स्पिरिच्युअल बँडेज टू सायकोलॉजिकल वुंड्स म्हणटात, तर हांवें म्हणी येतगी यू कॅनॉट अप्लाय सायकोलॉजिकल बँडेज टू स्पिरिच्युअल वुंड्स. वय डिफरंट फील्ड. वय आमी आत्मीक संगतींनी आसा वा आमी कुमोग करता अशें आमकां मेळिल्लो तो अनुभव, आमकां दिल्ली कृपा वा कितेंय अशें शिकोवन आमी मुखार वेता. वय वय आनी आमी पळयता खंडी जावन देव काम करता, देव अजून वावुरता आनी ताच्या लोकांक तो खंडी जावन बरें करता, वायट तावणी निवारता. ओके सो देखून हांवें अशें म्हणटना प्रोफेसर म्हणलो तें खंडीत स्पिरिच्युअल वुंड्स यू कॅनॉट ट्रीट सायकोलॉजिकल. दॅट आय ऑल्सो नो, म्हाकाय गोत्ता म्हणून एटलिस्ट ही वॉज हंबल इनफ, कलतेपण. देखून आमी हें व्हरून पळोवची मस्त गरज आसता. हांगा एकलो पिडेस्त तो मतीची पिडागी वा आत्मीक संगतीन तो कश्टतागी भावार्थाच्या वा ताचेंत चिंता दुसऱ्या तरान. सो दॅट डिझर्निंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट्स अ व्हेरी थिन लायन. ओके येदोळ पर्यंत सबार सांगते आमी उलयला म्हळ्यार ह्या वायट सक्ती वायट आत्म्या आनी त्या प्रविचार. आतां आमी पॉझिटिव्ह सायडी येवचे जाल्यार साम पावलून सांगचे प्रमाणे जेजूचें नांव वर्तें नांव सर्गी आनी संवसारी हाचे वरवीं वर्तें दुसरें नांव ना म्हणून, आनी जेजूच्या नांवान मस्तू असर्या शिसांनी केल्लीं आसात, आजुनी आमचे मदें जाते आसात. इतलें प्रभावीक नांव तुमच्या रेतेरेंत ह्या कोणी कावन्सिलिंगाक येयल्ले वेळार जेजूच्या नांवान कोणाकी अशें सांगलें तक्षणांत ह्या उपरांत खंय गूण जावन तुमच्या लागीं सांगलें आसा की ह्या जेजूच्या नांवा वरवीं बरें जालें म्हाका खंडीत जावन मस्तू धाकले दिवेत आमचें मंदीर उक्तावण जाताना 2004 इस्वेन हांवें आयकल्लें, हांव नातलो पूण फादर अब्राहम वा कोणी थंय आसले थंय पयलें ते इनॉग्रल मिसाक आयिल्लो एकलो मनीस खंय, ताका येवंक ना मोहन नातलें, कोणेंय ताका आपण हाडलो आनी तो येवन त्या दिसा फादर आप शर्मा दितना जेजूच्या नांवाची सकत आनी पदवी आमी जॉन 14:14, 15, 16, 16, 23, 24 जेजूच्या नांवा विशीं इतलें बायबलांत आमकां वाचूंक मेळटा. आनी ताणें शर्मा अशें दितना ताका उगडापें जालें जावंक बरो जेजूच्या नांवाची सकत आनी पदवी कितें ताणें दिंबी घालन हात वयर करून जेजूच्या नांवान मागलें. त्या वेळार तांणी पळयलें सुमारे 5 मिनटां उपरांत कोणायकी पळयना जेजूच्या नांवाचेर पातयेवन मागतना 3 इंचांची सुई भायर आयली. तें पयलें अजाप. तर देवान तें कित्याक करून दाखयलें? इट्स अ डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ गॉड. देव थोडे फुडें अजापां करता आमकां आमचो भावार्थ सोडोवंक. देखून तें पयलें घडीत घडलें आमच्या मंदिरांत. सो तशें जालां. आतां हांव ही मिसांव करतना हांवें पळयलें एक दीस एकलो मनीस आयिल्लो जेजून आमकां मार्कस वांजलावसर 16-17-18 वळ सतमान तेल्या हांगासरल्या आसर्यांची पदवी मेळटा, मुजे नामी देवसार सोडयतात, नव्या बसांनी उलयतात, सोरोप हातान धरतात, मारेकार वीक पियेल्यारी बदाक जायना, मागीर लास्ट पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां बरें करतात. तर ताच्या नांवान आमी करचे आमच्या नांवान न्ही, पूण जेजूचें नांव कान घेवन आमी मागल्यार जेजू खंडीत करता. आनी हांवें पळयलें एकलो लिवर सिरोसीस तें काकुळतीचें वर्स 2016 एकलो आयलो सांजेर 1 वर म्हजे कडेन उलयलो आनी तो म्हणालो 1 वर ताणें कुमसार जाल्ले बरी, म्हजीच सूख जाली फादर, हांव इल्लें चड पियेलो, म्हजें लिवर आतां गेलां, दाक्तराक मेळ्ळो, लिवर स्पेशलिस्ट नंबर 1 कोडयाळांत आशा सोडल्या. हांवें सांगलें दाक्तरान आशा सोडल्या, तुका फोंडाक वच म्हळां, बायबलांत खंय देवान फोंडाक वच म्हळां,
तू देवाची स्तुती केल्यार एक कीर्तनान 100 आशिर्वादां बसयला आनी तिसरे आशिर्वाद तुजो जीव फोंडांतलो निवारता. आमचो देव आमकां जीव दिल्लो, जिवीत दिल्लो. तर ह्या देवाचेर पातयेवन तूं देवाक वळखताय की तुवें बायबल वाचलाय की जेजूचें नांव गोत्ताय. तो म्हणालो म्हाका कांय गोत्त ना. तर हांवें सांगलें तूं रेतीरे गे. तो म्हाका मेळून एक 4-5 दिसांनी ताका रेतीरेक आयलो. हांवें वत्ताय गेली ताका. म्हाका धाकटेराळे वचूंक गा पुरसोत ना म्हणलो. हांवें सांगलें 5 दीस रेतीर, 1 दीस जेजूक दी, 4 दीस आस्पत्रेक वच, हांव बरोवन दिता म्हणे. आयलो आयतरा 6 तावन 8 2 वरां रेतीर जाली. नेक्स्ट डे 7 वरार तो आस्पत्रेक गेलो. हे मेळोन म्हाका मेळोन एकच हप्तो. आनी आस्पत्रेक वचून रिपोर्ट आनी परत स्कॅनिंग आनी करून धाकटेराक संजेर मेळटा ना तोच धाकटेर फोंडा गोस म्हणलो. हाचे रिपोर्ट पळोवन म्हणालो खंय तावन आयलोय. तो म्हणालो मुल्कीतान. मुल्की काल्या मुल्की पाद्रापा मेळोंक गेलो. पाद्रापा आनी घालें गेलें. पाद्रापान रेतीरेका पयलो. हांव रेतीरेक काल संजेर 2 वरां बसलो. आनी तो म्हणालो रिपोर्ट खानगी आनी वच, तुका सिरोसीस ना. एकच हप्तो. तर जेजूच्या नांवान हें सगळें पयलें मात न्ही अजून ताच्या नांवाची सकत ती. ओके. आमी करचें आमच्या सक्तीन न्ही. आमी घाल आमी कांयच न्ही. जे कितें आमी आसा तें ताच्या कृपेन. ओके. तो जेजू करता. तर आमकां मागोवंक जेजूच्या नांवान मागोवंक कित्याक भियेजे. ताणें करचें सोडवणेचें काम ताचेंच. ओके. ताणें आमच्या हातान घाला. सो जे कितें आस कितेंय आमी करता तें ताच्या कृपेन. तो करता खंडीत. आनी असली घडी तमसतात. ओके. बरी जाल्ली. एकल्याची अन्न नाळां आनी अनकिटी घडसरली ती हिरेबायलची. हिरेबायल रेतीरेक आयली. फाटींग वचून ते धाकटेरा मेळटना सोमा. सो कुडीची जावं मोतीची आत्म्याची भलायकी आमकां रचलो देव ताका संपूर्ण तरान आमकां बरें करूंक जाता. ओके. आमी देवा थंय वचाचे, विसारीचे. वा आमी काकुळत मागची. आमी चुकले हांव तर चूक जाली, म्हाका माफ कर, ओके. म्हाका बरो कर. वी हॅव टू बी व्हेरी स्पेसिफीक. आमी मागतना आमी जनरली मागता. वी आर नॉट स्पेसिफीक. ओके. देखून आमी कितें जाय विचार, बावडतान विचार. देवाचें उतर ही आसा तेंय कान घेवन माग. कित्याक देव ताचें उतर ना करिना. आमी जाल्यार उतर दिता आनी मोडता. पूण देव तसो न्ही. गॉड इज तो देव. वी आर नॉट डिलिंग विथ मॅन. सो आमी देवा थंय तसलो एक विश्वास बावडता आसा करचो. मागणें वा देवाचें उतर कान घेवन जेजूच्या नांवान मागचें. आज देवान जेजू थंय कितें केलां खंडीत तो करता. विश्वास. निमाणे एक सवाल आहे. आमकां पळोवंक मेळटा सांब पावलो म्हणजे हांव कुर्सायल्ल्या जेजूक परगडटा. शिसांनी तशेंच कुर्सायल्ल्या जेजू परगडलो सुवार्ता आनी ताच्या मागीर तो जिवंत जालो. आमकां आज काल आनी पुरा आनी एकाच नमुनेचो वांजेल परगडसो पळोवंक मेळटा. काय म्हळ्यार प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल. मागण्याक आयल्यार तुका ह्या आयिल्ल्या कडेन ताणें बसावचें. काय म्हळ्यार तुका अर्लें काम मेळटा आनी ताच्या मागीर तुजी संपत्ती वृद्धी जाता आनी तशें अशे प्रमाणे मस्त नमुन्यांनी बसयतात. थोड्यांक जाता कोणा गुत्तू ना. पूण वो खंयच्या नमुनेचो वांजेल गी म्हणून म्हळ्यार लोकांनी येवचें गेल्यार म्हाका एकदम समृद्धी मेळटा, मागीर ग्रेस्तकाय मेळटा अशें. वो वांजेल प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल ह्या आपोस्तलांनी आनी सांब पावलून परगटलेल्या वांजेलाक कांय ताळपटसो गी या वो दुसऱ्याच नमुनेचो वांजेल गी. प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल आज काल आनी आज मात न्ही हाच्या आदी आमकां मस्त पळोवंक मेळ्ळा. पूण ते एका नाण्याची एक कूस मात. ओके. कित्याक फिलिपिकारांचें पत्र वचोन 1:20-9 काडल्यार सांब पावल म्हणटा जेजू क्रिस्ताचेर बावडत दवरूंक मात न्ही, ताचे पासत कश्ट सोंसचें तेणें देवान दिलां. देखून बावडतानी कश्ट सांगाता वचचें. जेन्ना बावडतानी कश्ट सांगाता वयतात ते दळ आमच्या बावडतान आमकां वाडोवंक जाता. आतां लोक येतना लोक विविध कारणाक येता. आतां आमच्या मंदिराक समरो कश्टांत आयले, तांकां विजा जाय, काम जाय और भलायकी जाय तशें येता. पूण ते आयल्या उपरांत तांकां आमी जेजूक दिवचें. खाली बावडत म्हणून बसावन मात्र न्ही, पूण जेजू विशयन सांगचें, साल्वासा विशयन. आनी हाचे खातीर कश्टी एक वांटो म्हणून आमी जेजू थंय तांकां व्हरचें. तें आमचें काम. लोक कशें येता, पूण आमी तांकां शिकयतना दोनूय गरज बावडत आनी कश्ट. कित्याक बावडत खंडीत बसोवन कान घेवन तूं मागतना त्यो जारी जातात. तें देवाचें काम.
पूण बसावण्याचेर वा अजापांचेर मात्र आमचो भावार्थ बांदिना. ताचे उपरांत कश्ट मुखान तुज्या भावार्थाची परीक्षा जायत जाल्यार तुजो भावार्थ आनी एक अंताक वता. यू ग्रो. देखून वाडावळीक हें करस. खंडीत जावं. ना जाल्यार यू रिमेन इन ए शॅलो. तुजो भावार्थ पेरिफरी. भावार्थ मागीर अजाप जायना जाल्यार गेलो. देखून कश्टा मुखान तुज्या भावार्थाची परीक्षा जायत जाल्यार तूं आनीकय वाडताय आनी देवातय आनीक घट जाताय. देखून भावार्थ आनी कश्ट दोनी गरज. आनी आमी जेजू विशयान जे आतां जेजू जाल्यार महिमेन रिगाचे जाल्यार ताबोर दोंगरार ताची महिमा परगट जाली. पूण तो ताबोर दोंगरार ताणें पळयल्ली शिसांनी पळयल्ली महिमेन ताणें वचत जाल्यार ताणें कालवार दोंगरार चडची चिंतलो. कालवार दोंगर चडना आसतना महिमा ना. तर आज आमी जेजूच्या कश्टांत वांटेली जायना जाल्यार तर ताच्या महिमेन ती भागीदार जावंक देखून आमच्या बेसा प्रकार वा कायद्या प्रकार वा आमच्या मिसवा प्रकार आमी जेजूच्या कश्टांत वांटेली जायचे. देखून तो कश्टांचो वांटो आमी तो ना करूंक नजो. वस्तू जन कश्टां विशयन सांगिना, कुर्सा विशयन सांगिना, पूण आमी सांगची गरज आसा. पूण हांवें पळयलां आसा बार जाणां रतिरेक आयिल्लीं भावार्थ मात न्ही कश्टां ती जेजू थंय आसोन तांच्या भावार्थान वाडोवन मुखार वयचीं आसात. मस्तू जाणां आसा. हांव चिंता भावार्थांनी कश्ट सांगाता घाल जेजूचो पटलाव केल्यार की बरें कातोलीक. ना जाल्यार आमी कातोलीक म्हणून मग आयच्या ह्या संवाद कार्यक्रमांत सबार संगती आमी जाणा जाल्या योगा आमच्या भावार्थाक ताळ पडचे तसलें एक मागण्यांगी या व्यायामागी आनी तशेंच तत्वशास्त्र आमकां सांगता खोटेपण म्हळ्यार बरेपणाचें गैरपण म्हणून खोटे आत्म्या आसात गी असल्या संगती विशयांत. आनी तशेंच सुवार्थ आमी परगट करची आनी ती जिवोवची म्हूण सांगल्यार केवल बरें मात्र मेळ्ळ्यार सुवार्थ परगट जालें म्हूण न्ही. ताचे सांगात जिणेंत आयले कश्टी जियोवचे ते जेजून दाखोवन दिल्ली वाट असले सबार संगती भोव अपूर्बायेन आनी आमकां समजोवचे सारकें फादर अनिल किरण फर्नांडीस डिवायन रिट्रीट सेंटर मुल्की हांगा फाटल्या सबार वर्सां तावन वावर करचो भोव अपूर्बायेन ही शिकवण आमकां दिल्या. देखून तुमच्या सर्वांच्या नांवान पाद्राबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. तुमकां कोणाकी आमच्या संवाद कार्यक्रमा विशयान कसलीं सवाल आनी विचारूंक आसा जाल्यार वॉट्सॅपाचेर तुमी ती विचार येता 9449821580 आनी तशेंच ईमेल करचें तर onilds@gmail.com. परत ते पावटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेस्तां की देव बरें करूं. समट आनी सावाला
संसार जाता असताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाटासल्यान कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार मुरी माईक उलो मारता असताना सडई आमचो भावार सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडई आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडई आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाटासल्यान कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.